मनोहरभाई पर्रीकर हांची आज जयंती. ह्या जयंतीच्या निमित्तान गोंय सरकारच्या वतीन आणि समेस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन आदरांजली दिवपा खातीर हांव म्हजे बरोबर आमचे मिनिस्टर्स आणि बाकी मनोहरभाई पर्रीकर हांचे फॅमिली हांगासर आयिल्ले. हांव परत एकदां आज तांच्या स्मृती याद करता. सातत्यात गोंयच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटान तांचो खूब व्हडलो वांटो आसा. ज्या पद्दतीचें विजन तांच्यांनी मुखार दवरून इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत डेव्हलप करपाक तो तांच्यांनी रोयिल्लो म्हणजे तांच्यांनी घातिल्लो फावंडेशन स्टोन आज आमी बरेचशे इन्फ्रास्ट्रक्चर त्याच बेसिसाचेर कंप्लिटूय केले. आनीकूय नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर तेंच्या विजनांतल्यान आमी तयार करपाक शकले. हांव तांकां श्रद्धांजली ओंपता आसतना म्हणजे सातत्यात तांच्यांनी दिल्ल्याच पावलांचेर पावल दवरता आसतना गोंयचें एडमिनिस्ट्रेशन सातत्यात आनी गोंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हो आमी फुडें व्हरत आसा. खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा की तांकां श्रद्धांजली जर आसतली जाल्यार गोंयचो जाल्लो विकास होच तांचो आशिल्लो एक ध्यास हो आमी मुखार व्हरता. ही खऱ्या अर्थात तांच्या खातीर श्रद्धांजली आसा. तशें पळोवंक वचत जाल्यार तांच्यांनी हातांत घेतिल्लीं कामां जी आसा पळय ही सातत्यात कंप्लिटली पुराय जाली. तांच्यांनी हातांत घेतलेलें एकूय काम हें आमी दवरूंक ना. फक्त एकूच म्हणजे मेजर तशें पळोवंक वचत जाल्यार GSIDC तांच्यांनी सुरवात केल्ली आणि तांच्या पयल्या एडमिनिस्ट्रेशनच्या काळात त्या GSIDC खातीर एक स्वतंत्र इमारत बांदप हें काम जें आशिल्लें तेन्नाय बी तेंच्यांनी मुखार दवरलेलें. तें इनकम्प्लीट उरलां पण येता त्या काळात तेंय कंप्लीट जातालें. इतले मजगती मनोहर पर्रीकराचे विचार फुडें व्हरपाक जाय. कोणी व्हरचे ते आपूण सांगचो ना, मात ते फुडें कोणी व्हरप हें तांचेर आसा अशें मनोहर पर्रीकराचो पूत उत्पल उलयलो. वेंचणुके विशीं विचारल्यार आत्तां सध्या आपणें 2027 वेंचणुके विशीं चिंतूंक ना अशें उत्पलान सांगलें. पण निजो पॉलिटिक्स ज्या हांव पळयता ते म्हाका बऱ्या जाग्यार आसा अशें दिसना. ते तांकां जाय ते विचार परत हाडपाक प्रयत्न करूंक जाय. काही ते त्यांचे विचार प्रॅक्टिकल ह्याच्यात आणून पुढे जायचं आहे एवढंच मी सांगतो. ते कोणाला काय त्यांनी स्वतः विचार करून ठरवावं लागणार. मला वाटतं की त्यांचे जे विचार आहेत ते लागू करण्याचा प्रत्येकाने प्रयत्न करायचा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.